Hello everyone, welcome to Videsh classes. So this is the video number 3 under the English comprehension. So in video 2 आम्ही part of speech जो verb form असा how to identify verb ओके ते पहिले. So या व्हिडिओन आम्ही choose the correct prepositions ओके हे पहिले. ऑलरेडी इन व्हिडिओ 1 आम्ही part of speech फर्स्ट फॉर्म जो verb फॉर्म जो असा तो पहिले. सो प्रेपोजिशन म्हणजे कितें तुमकां फाइंड आउट करपाक जाय रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इन द गिवन सेंटेन्स. सो वर्ड्स खंयचे यूज जातले ते तुम्ही ऑप्शनान पळोवपाक शकता. तेच वर्ड्स लायक फ्रॉम, विथ, ऑफ, फॉर ओके जे कितें ऑप्शनान आसतले पळय ते वर्ड्स. ओके सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, शी इज अफ्रेड डॅश डॉग्स. जर तुम्ही रिडींग ही तुमची जर कंटिन्युअसली आसा जाल्यार वर्ड्स जे आसा पळय ते ऑटोमॅटिकली स्पेल आउट जातले. ओके सो शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स. ओके सो फर्स्ट जो आसा पळय प्रेपोजिशन तो येतलो तो कितें ऑफ. नेक्स्ट, दे आर इंटरेस्टेड डॅश लर्निंग इंग्लिश. सो दे आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश. सो हांगासर इन येतलो. नेक्स्ट, शी इज गुड डॅश मॅथ्स. सो शी इज गुड एट मॅथ्स. नेक्स्ट, ही इज मॅरीड डॅश अ डॉक्टर. सो शी इज मॅरीड विथ टू बाय फॉर विच इज द करेक्ट ऑप्शन. ही इज मॅरीड टू अ डॉक्टर. आता तुम्ही म्हणटले की अशें डायरेक्टली आयडेंटिफाय करतले कशें आमी. ओके सपोज जर कोणाक आयडिया ना, सपोज कोण रिडींग बीन करिना जाल्यार कितें करात, नोट डावन करून दवरात. ओके सो तुमकां हांव एक ट्रीक दाखयता. तशे वर्ड्स तुमी नोट डावन करात आनी तेजे फुडें जो आसतलो पळय वर्ड होच येतलो अशें तुमी मार्किंग करून दवरात. ओके सो सी. ओके सी. सो अशे वर्ड्स तुम्ही पयलीं बरोवन दवरात. इतले बरें ना. ओके हे डिफरंट टायप पार्ट ऑफ स्पिचाचो प्रोनाउन्साचे हे आमी नेक्स्ट व्हिडिओन पळोवया. ओके हू, विच. सो ऑफ, विथ, फॉर, एट, टू जे आसा पळय हे प्रपोजिशन. ओके सो हे वर्ड्स जे आसा अफ्रेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, प्राउड ऑफ, केपेबल ऑफ, अवेअर ऑफ. ओके सो आनी जर तुमकां सेंटेन्स मेळटा जाल्यार ते सेंटेन्स कितें करात तुम्ही फुडें कंटिन्यू बरयत चलात म्हणजे जे वर्ड्स. ओके सो ऑफच्या ऑफ हो वर्ड मागीर येतलो. ओके ऑफ जो प्रेपोजिशन आसा पळय हो मागीर येतलो ह्या वर्ड्साच्या. हे तुम्ही नोट डावन करून दवरात म्हणजे आनीकूय वर्ड्स हे तुम्ही सर्च करात आनी दवरात. सेम वे विथ केन्ना वर्ड यूज जातलो. प्लीज विथ, सॅटिस्फाय विथ, एंग्री विथ. पण हांगासर पर्सन जर आसा डॅश जावन जर पर्सनाचें नांव आसा जाल्यारूच विथ येतलो. ओके सो सेंटेन्स दाखयता मागीर कळटलें तुमकां. मागीर नेक्स्ट फॉर केन्ना येतलो. फेमस फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर, रेडी फॉर. सो आनी वर्ड सर्च करात आनी बरोवन दवरात. नेक्स्ट गुड एट, एंग्री एट. आतां एंग्री दोन कडेन आसा. एंग्री हांगासर कितें कितें थिंग्स म्हणजे कितें ऑब्जेक्ट जर आसा जाल्यार एड यूज जातलो. मागीर मॅरीड टू, सिमिलर टू अशेंच आनीक सेंटेन्सां रिफर करात हांगा वर्ड्स बरोवन दवरात. सो रीड परत परत करात. सो तुमकां एटलीस्ट आयडिया तरी मेळटली की हे जाले का वर्ड्स हेच येतले म्हणून. नेक्स्ट, शी इज फेमस डॅश हर ब्युटी. सो फेमस जालो काय कितें येतलो फॉर येतलो. ओके शी इज फेमस फॉर हर ब्युटी. मागीर शी इज एंग्री डॅश मी. सो एक जस्ट नाव हांवें तुमकां एक ट्रीक सांगलेली. एंग्री जर डॅश जावन पर्सन आसा, मी म्हणजे हो पर्सन रायट. सो त्या टायमार कितें यूज जातलो विथ यूज जातलो. ओके आनी नेक्स्ट पेज ही इज एंग्री डॅश द नॉयज. सो द नॉयज सो हो पर्सन नो रायट. सो हांगासर कितें यूज जातलो एट. ही इज एंग्री एट द नॉयज. नेक्स्ट, ही इज डिफरंट डॅश हीज ब्रदर. सो ही इज डिफरंट डॅश हीज ब्रदर. सो हांगासर कितें वर्ड येतलो फ्रॉम. सो बी. नेक्स्ट, शी इज केपेबल डॅश डुईंग दीस वर्क. सो केपेबल जालो काय कितें येतलो ऑफ येतलो. ओके सो हांवें जे ट्रीक वर्ड्स दिले ते नोट डावन करून दवरात आनी इजिली तुमकां आयडेंटिफाय जातले. जर तुमची चड बरी रिडींग आसा, जर तुमची रिडींग कंटिन्युअसली आसा जाल्यार हे तुमकां आयडेंटिफाय करपाक कांय डिफिकल्ट ना. ही इज रिस्पॉन्सिबल डॅश द मिस्टेक. सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओके फॉर द मिस्टेक. नेक्स्ट, वी आर सॅटिस्फायड डॅश द रिझल्ट. सो वी आर सॅटिस्फायड जालो काय कितें येतलो विथ the result. He is dependent dash his parents. So he is dependent on his parent. So B येतलो he is dependent on his parent. Next topic, choose the correct alternatives. और तुमको क्वेश्चन अशा तरेने विचारूंक शकता. choose the correct conjunction. So in video 1 आमी पार्ट ऑफ स्पीचाचो फर्स्ट फॉर्म पयलो वर्ब, सेकंड प्रेपोजिशन पयला आनी आतां थर्ड वन कंजंक्शन. ओके सो कंजंक्शनांस हे ऑप्शन्स अशे तरेन आसतले. ओके सो तुमकां सेंटेन्सान प्रॉपर वर्ड खंयचो यूज करूंक जाय तो कळपाक जाय. म्हणजे तो वर्ड यूज केलो काय दोन आयडियाज ह्यो तुमी जॉइन करतले. ओके म्हणजे दोन सेंटेन्स कनेक्ट करतले. सो ऑप्शना वयसून आयडेंटिफाय करात की कसले पार्ट ऑफ स्पीच तुमकां दिला तो. ओके सो आतां फर्स्ट जो आसा डॅश ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग. सो हितून दोन आयडिया दिले पळय. ही वॉज
टायर्ड असा बट स्टील ही कंटिन्यूड वर्किंग. ओके, अशा कंडिशनान खंयचो वर्ड येतलो? बिकॉज, ऑल्दो, सो ऑर एंड. ओके, सो आता तुमकां एक ट्रिक दाखयता. ट्रिक मीन्स एक मेथड जे वरसून तुम्ही आयडेंटिफाय करूंक शकतले की तुमकां खंयचो प्रॉपर वर्ड यूज करपाक जाय तो. ओके, सो फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स, तुम्ही फर्स्ट प्रॉपरली रीड करात सेंटेन्स, मागीर आस्क युअर सेल्फ. सो तुमकां तुम्ही विचाराच हे रिझन. सपोज सेंटेन्स जर रिझन स्टेट करता जाल्यार वर्ड कितें येतलो? बिकॉज. जर सपोज तुमकां सेंटेन्सा थ्रू कितें कळटा? रिझल्ट येयल्लो दिसता जाल्यार त्या टायमार कितें येतलो? सो वर्ड यूज जातलो. मागीर नेक्स्ट ओपोजीट जर आयडिया आसा ऑर कॉन्ट्रास्ट जर आसा. ओके, कॉन्ट्रास्ट म्हटल्यार डिफरन्स बिटवीन टू थिंग्स. सो सेंटेन्सान मागीर तुमकां सांगता, एक्सप्लेन करता परस, त्या टायमार ऑल्दो ऑर बट यूज जातलो. आनी एडिशन जर आसा जाल्यार एंड वर्ड यूज जातलो. ओके, सो हेच कंजंक्शनान जी ट्रिक्स आसा पळय ती यूज कराच. कळ्ळें? सो फर्स्ट रीड कराच, मागीर हे तुमी पळयात तुमकां खंयचे भितूंतले दिसतले. सो जशें सेंटेन्स करतले पळय तशें तुमकां हांव एक्सप्लेन करता. सो फर्स्ट, डॅश ही वॉज टायर्ड, ही कंटिन्यूड वर्किंग. सो हांगासर दोन डिफरंट थिंग्स दिल्या पळय तुमकां, टायर्ड आनी स्टील ही इज वर्किंग. ओके, सो हांगासर कॉन्ट्रास्ट जाता. कॉन्ट्रास्ट मीन्स डिफरन्स बिटवीन टू थिंग्स जाता पळय, टायर्ड बट स्टील वर्किंग. ओके, सो अशा कंडिशनान कितें जातलो? ऑल्दो वर्ड यूज जातलो. सो हेजे करेक्ट ऑप्शन ऑल्दो. नेक्स्ट, शी डीड नॉट गो टू स्कूल, डॅश शी वॉज इल. सो आतां सेंटेन्स रीड कराच. सो ते स्कुलाक वचोंक ना म्हटलां, कित्या खातीर? शी वॉज इल. सो हांगासर स्कुलाक वचोंक ना तेजे तुमकां हांगासर कितें दिला? रिझन दिला. सो जेन्ना रिझन आसतलें त्या टायमार कितें वर्ड यूज जातलो? बिकॉज जातलो. कळ्ळें? सो शी डीड नॉट गो टू स्कूल, डॅश शी वॉज इल. सो हियर करेक्ट ऑप्शन बिकॉज. सो अशें रीड करून तुमकां कळपाक जाय की सेंटेन्स खंयच्या हितून स्टेट आहा तें. मागीर ही इज रीच, डॅश ही इज नॉट हॅपी. सो आतां हांगासर पळयाच, रीच आनी नॉट हॅपी. सो हांगासर ओपोजीट आसा पळय, रीच आनी नॉट हॅपी. सो ऑल्दो काय ना. सो ऑल्दो ना आनी ओपोजीट आसा जाल्यार कितें येतलो वर्ड? बट. ही इज रीच बट ही इज नॉट हॅपी. नेक्स्ट, आय स्टडीड हार्ड, डॅश आय पास द एग्जाम. सो हांगासर कितें सांगलां तुमकां? आपूण स्टडी बरी केली. ओके, आनी तेज्या खातीर आपूण कितें जालें? पास जालें. सो हांगासर तेणी एफर्ट्स घेतलो म्हणूनच हांगासर कितें जालें? पास जालें. सो हांगासर तुमकां तेजो कितें कळटा? रिझल्ट. ओके, सो रिझल्ट कळटा तुमकां. सो तेणी स्टडी केली म्हणून ते पास जाले. सो वर्ड कितें यूज जातलो? सो जातलो. ओके, अशा तरेन सेंटेन्सूय जो पयलींचो मिनींग आसा तो तुमकां कळपाक जाय. ओके, आय स्टडीड हार्ड सो आय पास द एग्जाम. मागीर डॅश इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट. सो रेनिंग आसा तरी सुद्दां आमी कितें केलां? खंय गेले? आउटसायड गेले. रायट? सो ही ओपोजीट आयडिया येयली. ऑल्दो, बिकॉज, सो, एंड. सो रेनिंग चालू आसा तरी सुद्दां आमी कितें केलां? भायर गेले. रायट? सो ही स्टार्टिंगूच जो आसतलो पळय मोस्टली ऑल्दोज येतलो. ओके, नेक्स्ट, ही वर्क हार्ड. सो तेणी काम इन अ हार्ड वे केलां. डॅश ही वॉन्टेड टू सक्सीड. सो तेणी ते कित्या खातीर काम केलें तशें? कित्याक ताका सक्सीड जावंक जाय आसलो. जे जालो म्हणून सांगूंक ना आमकां हांगा. ही वॉन्टेड टू सक्सीड. सो हांगासर तुमकां ही वर्कड हार्ड but he wanted to succeed येतलो ना. although he wanted to succeed ना, because he wanted to succeed. ओके, सो बिकॉज केन्ना वर्ड यूज जातलो म्हणून सांगला? रिझनाक. सो हे तेजे रिझन आसा काय ना ते चेक कराच. ही वर्क हार्ड. सो तेणी कित्या खातीर इन अ हार्ड वे काम केलें? कित्याक? ही वॉन्टेड टू सक्सीड. सो हांगासर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, शी इज पुअर, डॅश शी इज हॉनस्ट. सो दोन आतां सेंटेन्स पळय, पुअर आनी कितें आसा? हॉनस्ट आसा. ओके, सो ह्यो पुअर आनी हॉनस्ट. सो ओपोजीट वर्ड्स जाले हे. रायट? सो हेजे आन्सर कितें येतलें? बट. नेक्स्ट, आय वॉज हंग्री, डॅश आय हेट फूड. सो आय वॉज हंग्री, आपणाक भूक लागलेली म्हणून आपूण कितें केलें? कितें फूड जे आसा तें काडलें म्हणून सांगलें. रायट? सो आतां हांगासर तुमकां कितें कळटा? ताका भूक लागलेली. सो तेणी ताका हांगासर कितें दिलें? रिझन दिलें. बिकॉज हांगासर म्हणपाक शकना ते. सो कितें म्हणटलें? सो आय एट फूड. नेक्स्ट, डॅश ही इज यंग, ही इज व्हेरी वायज. सो आतां इन द बिगिनींग जेन्ना आसतलें पळय आनी ऑप्शन आसतलें मोस्टली पळय ऑल्दोज येतलो. सो तुमी हांगासर यंग आनी वायज. ओके, सो ह्यो कॉन्ट्रास्ट आसतलो. ओके, डिफरन्स बिटवीन आसतले टू थिंग्स. सो ऑल्दो येतलो हांगासर. नेक्स्ट पळय, शी स्टे एट होम, डॅश इट वॉज लेट. सो त्या घरात रावलें म्हटलें कित्या खातीर? इट वॉज लेट. कित्याक म्हटल्यार रिझन जालें. ओके, सो रिझन आहा जाल्यार कितें येतलो? बिकॉज येतलो. ओके, सो टेस्ट लिंक जी आसा ती तुमकां डिस्क्रिप्शनान अवेलेबल आसतली. सो क्लिक ऑन मोर ऑप्शन आनी टेस्ट अटेम्प्ट करात. ओके, सो जे आमी आतां पळयला पळय पार्ट्स ऑफ स्पीचांतले वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन.